Welcome to the Garden of Glory. मोगाळ भयणी बाबांनो, मिलाग्रींचो कुंवर भाग्यवंत आंतोनीच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज जून 13 भाग्यवंत आंतोनीची परब आमी समोरमता. सगळ्यांक तुमकां संतोष बरीत, खुशाल बरीत भाग्यवंत आंतोनीची फेस्ताची परबी. हॅपी फेस्ट. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण चेपोन पडना. आमी गोंदळाक सांपडता, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण ओसाड पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वतमानलें देखून हांव उलोयलों अशें बरयलोलें आसा. त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी स्वतमानतांव देखून आमी उलोयता. आनी जाणें सोमयान जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जिवंत करतलो. आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सुरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणू. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडत वेतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. कोणती दुखींत हांव सारकोच बुडलां अशें उलोयतना पर्यान हांव विस्वास धरतां. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हळें, मनशाचेर पातयेवंक जायना. जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणेचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळतलो. जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. उद्गार. जिगजिगतोल्या तारांपोरी पृथ्वेर तुमी पोरजोळतल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचें जिणें दाखयतल्यात.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सांगलोलें आसा तें तुमी आयकोलां, परद्वार करूं न्हय. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके वस्तुरीचेर कामचारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन परद्वार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडोय. कित्याक तुजी आख्खी कूड यमकोंडांत उडोवन घेवचे परोस तुज्या एकाच सांद्याचो नास जालोलो तुका ओदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडोय. कित्याक तुजी आख्खी कूड यमकोंडांत गेल्ले परोस तुजो एकूच सांदो बिगोडलो जाल्यार तुका ओदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलोलें आसा, कोणूच आपले पोतिणीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडण्याचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पोतिणीक सोडून दिता तो तिका परद्वारीण जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो परद्वार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाग्यवंत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळायेचें आनी अनोंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या. आनी खुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा भरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोती कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागतां. तुका जाय तें तुवें मागचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळता आसतना. एक कोंतीक सांपडलोल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता. ओशें जावं. Thank you for joining today. Please like, share and subscribe to support this channel. God bless you.